Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, खालतिकायेन एकामेकाची चाकरी करात, कित्याक देव गोरविस्तांक जळटा आनी खालत्यांक आपलें भलेपण दाखयता. देखून देवाच्या बळिश्ट हाताखाल खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हासके हुस्के ताचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. अल्प वजोणी जायात आनी जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. भावार्थांत थीर रावन ताचेर आड बळ करात आनी संवसारांत शिंपडलोल्या तुमच्या भावां भयणींक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास धरात. मातसो ओगोत कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सोवें सासणाच्या वैभवाक आपयल्यांत तोच सगळे कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी घोट करून सांबाळतलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणांक आमेन. सिल्वान विस्वाशी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन हीं थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटां. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच खोरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक तें घोट धरून रावात. तुमचे भाशेन विंचून काडलोली बाबिलोनियेंत आसा ती पवित्र सोबा तुमकां न मान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत. प्रितीमोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सोवे आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक शांती. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतोल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतल्या. मळब तुज्या ओचोरयांचें किर्तन करता सर्वेस्परा. भोगतांची सोबा तुजें विस्वाशीपण वाखाणता. कुपां वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत? देवाच्या पुतां मदें ताचे सारको कोण? जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजा भागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवांचेर आसतलो तांचो संतोष. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतल्या. उद्गार.
आमी पोरगोट्टांव तो खुर्सार खेळायलोलो क्रिस्त, तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगोटात. जो सोतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडतलो, पूण जो सोतमानी ना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोतमानतोल्यां बराबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवसार काडटलीं, आठव्यो भासो उलोयतलीं, सोरोप धरतलीं, आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कोडे उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कोडेन शुभ वर्तमान परगोटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बराबर जातोल्या विस्मितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ताका तुमची काळजी आसा. पेद्रूचें पयलें पत्र 5:7. नियाळाक आधार. दर एक मनीस आपल्या जिवाची काळजी घेता. वेळार जेवण पिवण घेवन, दुयेंत आसल्यार दोतोरागेर वचून वखदां घेवन आपणाचो बरे तरेन परामोस करता. भाग्यवंत पेद्रू धाकट्या आजियाचे पवित्र सभेक पत्र बरोवन तांकां भावार्था विशीं जागृत रावंक शिटकायता. कसलेंच प्रस्न वो दुसरे वायट आयल्यार तें सगळें जेजूच्या हातांत घालूंक तो तुमची काळजी घेतलो म्हूण सांगता. देव आमचो मोगाळ बाप. ताका दर एका मनशाची काळजी आसा. ताका नाका आमी ताचे सोरशिल्लीं पयस गेल्लीं. ताणें आपल्या पुताक जेजूक धाडून आमची सोडवण केली. जेजू सोडवणदार आपल्या बापाची येवजण शार्ती पावयता आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान परगोटूंक धाडटा. आमचे कुडीचो आमी परामोस करता जाल्यार आमच्या ओतम्याचो परामोस करूंक गरज आसा. आमच्या ओतम्याची आमी कशी काळजी घेतोल्या? दर दिसाक आमी जेजूच्यो आज्ञा पाळून गरीब दुबळ्या सोवें हुस्को दाखोवन आमचो देव काळजी घेता म्हूण वळखून घेवन जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोवन ताचेच भशेन आमी जावंक वावरूंक गरज. दयाळ बापा, जेजू जिवंत जाला. ह्या भरवशान भरून आमी शेजाऱ्या सामाऱ्या सोवें मोगान आनी एकोटान जिवंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक तुजी मोगाळ भुरगीं जावन जिवंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.